येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे कांयच्यो हेडलायन्स. प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळीत स्क्रॅप यार्डांच्या विशयाचेर खवदळ. मामलेदार कवळे पंचायती वरवीं बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांची पळवणी. कांय थळाव्यांनी आपल्या जाग्यार स्क्रॅप यार्डां उबारपाक परवानगी दिल्ल्याचे आयले उक्ताडार. चोवीस वरांत 5335 नवे संसर्गांचो आंकडो पावलो 5000 वयर. कर्नाटकांतले चक्रीवादळ गोंयांत झडो येता पावस. 7 एप्रिला सावन फुडले 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट. जोगलांच्या सांगातान हजेरी लायतलो पावस. हवामान विभागाचो सादुरतायेचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. प्रशासन तुमच्या दारी हे कार्यावळीत स्क्रॅप यार्डाच्या विशयान खवदळ घातलो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस काढली. कवळे पंचायतय जागी जाली. मामलेदार, पंचायत सचिव आणि पंचायत मंडळान वाठारांतल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांची पळवणी केली. कांय थळाव्या लोकांनी आपल्या जाग्यार स्क्रॅप यार्डां उबारपाक परवानगी दिल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार येयले. पयलीं एकदां आमी इन्स्पेक्शन केल्लें पंचायतींतल्यान, पूण ते इतलें करून तेणी आमकां कांयच रिस्पॉन्स पत्तो दिलो ना. आनी हांगासर जे स्थानीक आसा आमचे गांवचे दवळेचे ते सदांच तेंचो बोवाळ आसता की आमकां हांगा हे हळशीक आसा किंवा हे कोण कोण लोक येवन थंय रावता, आमची भुरगीं रातचे एकटी वता. ताका लागून आमी परत कलेक्टराक एक लेटर धाडलें आनी तेजेर तिणें आयज मामलेदाराक सांगून इन्स्पेक्शन काडिल्लें आसा. सेक्शन 133 सी. आनी खरें तर पळोवंक गेल्यार हें खरें अशी इतली हळशीक आसा ही हें खरें काडपाकूच जाय अशें आमचो एक निर्धार आसा. कित्याक आतां वयर जे आमी पयलीं पळयलें थंय संडास बाथरूम थंय कांयच थंय ना. ते लोक सगळे हळशीक करता आनी एक रातचो 3, 3:30, 4 सुमार ते वयर उजो घालतात आनी तेजो थंय सगळे अख्खे ढवळे जी आमची पंच आसा तांकां सगळ्यांक थंयच्यान आमकां रातचे 4 सुद्दां आमकां वास येता फोन येता. आयज तेणी सामकें निवळ करून दवर. पूण पंचायतीन तांकां एनओसी बी दिल्ली आसा ग? पंचायतीन काय तांकां एनओसी ते सांगता, सरपंच सांगता जावं सेक्रेटरी सांगता की तांकां एनओसी बीन कांय दिली ना. सर तुमकां आज कितले इन्स्पेक्शन केलें, कितले स्क्रॅप यार्डाची आनी कित्या लागून केल्लें? 11 म्हणजे तेंचेर कंप्लेनी आशिल्ल्यो. पयलींचे बॉडीन तेन्ना फाटीं खूब वर्सां जालीं ह्यो कंप्लेनी चालू उरल्ल्यो आनी तितूंत ते 11 नोटीस जाल्ल्यो मेन मोठे आशिल्ले तेंचेर कंप्लेनी आशिल्ल्यो. म्हणून आज इन्स्पेक्शन केलां आमी विथ हांकां मामलेदार कलेक्टरांतल्यान. कलेक्टरा पयर हियरींग एक जालें आनी कलेक्टरान तांकां इन्स्पेक्शनाची ऑर्डर काडली मामलेदारान. इन्स्पेक्शन जालें केलां आतां. तुमी कितें तांकां एनओसी बी कितें दिल्ली आसा इतले स्क्रॅप यार्डाक? एनओसी प्रश्नूच येना. ते झोनिंगूच ना तेंचे. इंडस्ट्रियल झोन आसपा जाय कळ्ळें न्ही. ते सेटलमेंट रेजिडेंशियल एरिये टच आसा. ओके. ताका प्रश्नूच येना. लोकांली अशी बी कंप्लेन आहा की उजो घालता, रातची उजो बी घालता म्हणून. लोकल रेजिडेंटाची खूब कंप्लेनी आसा आनी आमगे सोनाली की खबर आसा तेका ते रातचो लेट नायट मिड नायट घालता आनी वास येता. म्हाका फोन येता रातची. आनी पयर ते फंक्शना की प्रशासन तुमच्या दारी क्वेश्चन आनी लोकांनी सॉलिड ऑब्जेक्शन केलें. सॉलिड एअर पोल्युशन जाता. तुम्ही सगळे काडटले आतां हो रिपोर्ट जसो गेलो कलेक्टरान की कलेक्टर 12 तारखेक हियरींग आसा फायनल. चड करून ते अंडर सेक्शन 133 CR न्यूजन ते सेक्शना अंडर ते
वचपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. नियोजन नासले काय कितें जाता तेची देख दिवचलचो नवो मार्केट कॉम्प्लेक्स दिता. ग्राउंड फ्लोरार कांय जाणांक दुकानां दिल्यात, पूण दुसरो माळो भूत बंगलो जाला. लोक वा व्यापारी नासलेल्यान बुरशेपणां पातळ्ळ्यात. येणावळ नासलेल्यान थळाव्यांनी पालिकेची निष्क्रियतायेचेर बोट दवरला. पळयात. कोट्टींनी मोडून आनी आपापल्या नांवाचे तकटे लावन फुडाऱ्यांनी दिवचले नवी मार्केट इमारत उबारली. आदल्या पसरकारांक ग्राउंड फ्लोराचेर सुवात दिली, पूण पयले माळये वयल्या दुकानांचे 3 वर्सां जालीं ऑक्शनच जावंक ना. योग्य नियोजन करून ही इमारत बांदूंक नाशिल्ल्यान महसूल मेळोवन दिना. इमारतीत मनशा बदला सुणी विसव घेतात. 3 वर्सां जावन गेलीं तरी हो पयलो माळो रितोच उरला. रेव्हेन्यू मेळोवपाची युक्ती हांचे कडेन ना, थळावे विचारतात. 2000 दिसान हेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी हेजे उपरांत फर्स्ट ग्राउंड फ्लोराचेर जितले हे दिल्या शॉपां दिल्या ती एक्झिस्टींग कोण आसा तांकां दिल्या, पण फर्स्ट फ्लोराचेर शॉपां आसा, ऑफिसीस आसा, तेजी रेव्हेन्यू आजुनूय म्हाका हांवें आयकलां तेंचे आजुनूय ऑप्शन जावंक ना शॉपाचेर, हेजे ऑफिसीस आनी शॉपाचे. हे कित्याक करूंक ना? रेव्हेन्यू इतले खर्च करून गव्हर्मेंटान हे केला, तेजी रेव्हेन्यू येवपा जाय. एटलिस्ट शॉपां तरी ऑप्शन करा, ऑफिसीस ऑप्शन करा, रेव्हेन्यू वाडटली म्युन्सिपाल्टीची. आनी दुसरे दोनूय बिल्डिंगेन ती बिल्डींग तशीच आहा, न्यू बिल्डींग, आनी तेजे पळयत जाल्यार ओल्ड बिल्डींग कशी दिसता, 2-3 वर्सांनी बांदल्या तशी दिसना. ते इतले तेजे कंडिशन हे आसा. लिफ्टां आनी हितून कितलो पयर पळय, हांगा लिफ्टा कडेन कितलो पयर आहा पळय, पूण हांकां पळयत ना. सर्कुले पळय सगळो धरलो, जाळे नोकरीचे जाळे जाले आनी हे सगळे. पूण म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टी कितें करता तें म्हाका समजना. तेंच्यांनी एटलिस्ट ऑप्शन करून हे हँडओवर करपाचें लोकांक आनी तुमची रेव्हेन्यू हे जावपाची. दिवचलची जी म्युन्सिपाल्टीचो कॉम्प्लेक्स आसा पळय, तो एक पळोवंक गेल्यार एका तरेचो एक व्हायट एलिफंट जावन पडलेलो दिवचलेर. एकदां कापून येता म्युन्सिपाल्टीचे की तांच्या कडेन लायटीची बिलां भरपाक पयशे ना. आनी आयज हांगा जर येवन पळयशात जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर इतली जी ऑफिसीस आसा ही बंद पडल्यात. बंद म्हणजे इनॉग्रेशन जावंक ना, तेचें ऑप्शनूच जावंक ना. टॉयलेट ओवरफ्लो जाल्यार ती बंद आसा. लिफ्ट एक चलता एक चलना. वयलो हॉल जो आसा तोय बंद आसा. हे सगळें पळोवंक गेल्यार हे जर तुमी रेंटेक ऑप्शन करता हेचेर, रेंटाक दिशात आनी कितें हे करता रेव्हेन्यू जनरेट करतात हेचेर, जाल्यार ते करता पळय तुमी लायट भरपाक पयशे ना, खंयचे आनी खंयचे पयशे ना तुमचे कडेन, ग्रांट भायरसून घेवचे पडटा तुमकां. ते हेच तुमी हांगा रेव्हेन्यू कित्याक जनरेट करना? पयलींची बिल्डींग आसली ती आयज पळोवंक गेल्यार ती कोण म्हणटा नवीन कॉम्प्लेक्स म्हणून, तेची मेंटेनन्स ना, कांय ना. हांगाय सेम प्रॉब्लम. म्हणजे तुमचे एकंदर पळोवंक गेल्यार कांयच प्लॅनिंग ना, कसल्याच कारबाराक तुमचो प्लॅनिंग ना. फक्त इलेक्शन येयले की फीत कापप, तेची नेम प्लेट लावप आनी ते फक्त तेचो हे घेवप, क्रेडीट घेवप, हेंच चल्लां. ह्याच तरेचें राजकारण चल्लां. दिवचलकारांचो मेहनतीचो टॅक्साचो पयसो म्हणून जेन्ना तुमी येदे व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदतात, इतले कोट्यांचे प्रोजेक्ट उबारतात, जेन्ना त्या प्रोजेक्टा वयल्यान तुमकां रेव्हेन्यू जनरेशन कितें आसा? कांयच ना, झिरो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव नगरपालिकेत निधीचो उणाव दिसपाक लागला. उदरगतीची देखरेखीची कामां फंड नासलेल्यान आडखळून पडल्यात. कर्मचाऱ्यांक पगार घालपाकय दुडूनात. नगरसेवक बेजारल्यात. अतिरिक्त निधीची पालिका मंडळाक अपेक्षा आसा. पळयात मुरगांवचे पालिका पुराण. कामां म्हणटा ती इन्स्टंट जावंक जाय. एज अ कावन्सिलर मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सील खंय तरी आतां पळय एक एग्जाम्पल आतां गटर मोडला. गटर मोडला जाल्यार तो आमचे खंय तरी सरकाराच्या वतीन आमचे जे UD मिनिस्टर आमचे तेचे कडेन विनंती आनी एक रिक्वेस्ट करता की तेणी खंय तरी आमकां स्टँड बाय कावन्सिलराक फंड दिवचो. कारण कामां ही लेट जावंक जायना. बेजीक कामां ती बेगीन जावंक जाय. माती आतां एग्जाम्पल पळय गटर मोडला, लादये तेजे फुटला, तो तसोच आहा. गटराची माती काडली, लादी तशीच दवरली, तो तेन्नाच इन्स्टंट बांदूंक जाय. तो खंय तरी आनी फाल्यां कितें गटर मोडटा कितें पळय ते इमिडिएटली तेन्ना आमी समज इंजिनियराक व्हरोन दाखयलो ते तेणी एक बरोवन सोमतें पास करून सोमतो गटर 8 दिसांनी काम करूंक जाय. ते माती काडपाची सोय. आतां रस्त्यार माती ढीग केली आसा ती थंयच आसता. कांय लोक विचारना म्हूण माती ते थोडे लोक विचारता, आमकां विचारता जायना जाल्यार आपूण काडटा.
जाल्यार खंय तरी आमकां हें जाता कचरो रस्त्या वयलो गाडी प्रोवायड आसपा जाय जाल्यार हांगा रिजन्स येता आमकां की ड्रायव्हर ना हें ना तें ना स्टाफ ना जाल्यार हे खंय तरी रिजनाक आमकां रिजन सांगून म्युन्सिपालिटी आमी लोकांक सांगूंक शकना पीपल वॉन्ट रिजल्ट तांकां काम जाल्लें जाय आसता. पूण सद्याक मातशें जालां कितें प्रॉब्लम आमचे कावन्सिलर्स आमचे चेअरपर्सन खरें बरें एक्टीव आहा बरें काम करता पूण एक प्रॉब्लम जाता कितें आमकां म्युन्सिपालिटीक फंड ना सारको म्हणजे फंड नासल्या कारणान कितें जाता एक तर आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां मेन जो मेजर प्रॉब्लम आहा तो आमकां लेबराचो. सो जशें वॉर्डान आमकां खंयचे समज खंय गटर ब्लॉकेज जालें कितें काम आसा सो आमकां इन्स्टंट लेबर मेळना. आतां आयज समज फोन मारलो की आमचे म्हणजे वॉर्डान अशें कितें समज ब्लॉकेज जाला पूण आमी समज गॅरेजीन गेले आनी सांगलें की अशें प्रॉब्लम आहा आमकां लेबर जाय. सो आयज आमी समज कंप्लेन दिली की लेबर जाय म्हणून सो ते 8 दीस 15 दिसान 20 दिसान लेबर मेळटा. म्हणून हांवें स्वताक VCP आसून सुद्दां हांवें सुद्दां सांगलें जाल्यार म्हाका एक 8-10 दिसान लेबर मेळटा म्हळ्यार खूब शॉर्टेज आहा. आनी सद्याक एकूच गँग आसा आमचे जे हितून आहा गॅरेजीन आमच्या म्युन्सिपलान एकूच गँग आसा ते बी एक 6-7 लोकांची म्हळ्यार आख्खे फूल 25 वॉर्डान फक्त एक हार्डली एक 8 ते 9 लेबर आसा. लोकांक कितें आहा लोकांची कंप्लेंट येयली जाल्यार तेंची फास्ट कामां जावंक जाय. तांकां जर ती कामां जावपाक जर फंड जर ते हें आहा जाल्यार ते DMAन तितून हें घालूंक जाय लक्ष घालून दिवंक जाय की बाबा कितें प्रॉब्लम आहा कित्याक लागून फंडाक लागून प्रॉब्लम आहा लेबर कितें शॉर्टेज आहा कितें मशिनरी ब्रेकडावन आहा जाल्यार ती ताबडतोब सॉर्ट आउट जावंक जाय ते इश्यूज आनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावंक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी. बोट घालपाक दिले काय हात कोंचून घेतात तशेंच चिंचणीकाराचें जालां. हेच्या आदी नॅशनल हायवे 66च्या विस्ताराक थळाव्यांनी आपल्यो जमिनी दिल्यो. सरकार आतां आनीक जमिनी घेवपाक सोदता पूण सुयेच्या पोता इतली जमीन आतां मेळपाक ना थळाव्यांनी सांगलां. चिंचणी पंचायत वाठारांतल्यान वचपी हायवे 66 खातीर सेगीत जमीन घेवप चल्ला. लोकांनी विरोध आंदोलनां करून पळयली. सरकार आयकना. शेवटाक ग्रामपंचायत आनी ग्रामविकास समितीन खाशेली बसका घेतली. दिली तितली घेयात आनीक मेळची ना. बळजबरी केली जाल्यार रस्त्यार येतले चिंचणीकारांनी तंबी दिल्या. लॉंग पेंडिंग इश्यू आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्ले बायपास करून 2010 तेमी प्लॅन केलो. NHAI in principle agreed, the government was supposed to have a committee, house committee plan घालपा सगळे जाले रेडी. आनी हे आमगेलो पसीव कोतालो पयलो आमगेलो मिनिस्टर फिलिप नेरी रॉड्रिगीस. तेज उपरांत 2017 तेमी ऑल्टरनेट 3 मुट्टो फायनलायज केलो. तेज उपरांत पोतून फिलिप पोतून इलेक्ट जाले तेदो आमी तेज बरें जायत पाट गेले आनी तो अरोत आहलोलो गव्हर्मेंटा बरें आनी आमी सांगतालो तो जावपा ना कसो बायपास जातलो आपूण कसो. आनी तेगे सरकारान आयकिलां वो ते सरकारान सांगिलां ती आमकां खबर ना. कित्याक इतली वर्स जाली आमी एक हेजेर आहलेले होपाचेर आहले ते जातले म्हणून. नॉट ओन्ली बिकॉज लँड वॉज एक्वायर्ड बट फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट. द कंट्री इज स्पेंडिंग लॅक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर दीस डुईंग ऑफ दीस हायवेज. आतां 10 लेन हायवे करपा लागला ग्रीन कॉरिडॉर म्हणून. सो हे कोतो जाल्यार ते हितू सेक्शनांतल्यानी हायवे जावपाक शकता तो गव्हर्मेंट बुलडोज करपाक शकता. कोणाक लागून करपाक थिंगा एक्झिस्टींग कोणागे इंट्रस्ट आहा थिंगा. सो आमी आतां विचार सुद्दां कोण रिस्पॉन्सिबल ते करपाक लोकांगे आयकना आसतना एक्झिस्टींग आहा तशी करपाक. ते कितें म्हणटा आतां जे पळय एक्वायर केला ताजे मुखार एक्वायर करचें न्ही. आनी दुसरो प्रॉब्लेम दे आर फ्रीजिंग ऑन आयदर सायड to the extent of I think 40 meters. So लोकांक मागीर त्रास जातलो. At least they should defreeze it. त्या लोकांक कितें करपाक जाय न्हू. नाल्यार लोकांनी घर वयतात. लोकांनी हेजी पयलीं घर मोडल्यार आनी फाटीं गेल्या. हायवेचेर तांणी आमचो पॉयंट घेतिल्लो म्हळ्यार हायवे जी आमची मेन जी आतां हायवे आसा तीच एक्सपांड करपाची तांणी केल्ली ऑर तेंच्यान ओवरब्रीज करपाचो. पण आमी आमकां सगळ्यांचो तांकां सामको अपोज केल्ले कडेन आसा आनी आमी त्यो कसोच जावपाक दिवचो ना. आमी ऑलरेडी तांकां बायपासाचो सगळो प्लान बीन सगळो दिल्लो आसा आनी हे आतां आमी आयच्यान करनात तर हे आमी आज 10-12 वर्सां जाली तेन्नाच्यान आमी करता. ऑलरेडी आमची घरां आमी मोडून आमी दुसरे कडेन फाटल्यान काडिल्ली आसा आनी आतां ते परतूय आमकां त्रास करपा आयिल्ले कडेन आसा. बट तुमकां वचपा म्हणटा खंयच मेळपा ना आतां. आमकां आनी ह्या वयाचेर आमी आतां कितें करतली. तेन्ना आमी यंग आशिल्ली तेन्ना आमी कशें तरी करून आमी बांदली. आतां आमचे कडेन ते कशेंच.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवपरान येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात फाटल्या दिसांचे तुळेन आयतारा 900 कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळे. 24 वरांत 5335 नवे संसर्ग जाले. फाटल्या वर्सा सप्टेंबर उपरांत पयलेच खेपे संसर्गाचो आंकडो 5000 वयर पावला. केरळात सगळ्यात चड म्हटल्यार 8229 ॲक्टिव्ह कोविड दुयेंती मेळ्ळे. 24 वरांत 13 जाणांक मरण. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचे रेट प्रमाण 3.32%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.89%. मेळ्ळे नवे 5335 दुयेंती. कोविड दुयेंतींच्या वाडट्या ट्रेंडाक लागून XBB1016 हो कोविड-19 व्हेरियंट सध्याच्या संसर्ग जापसालदार आसा अशें शास्त्रज्ञांनी सांगलां. पूण भारतांतल्या लोकांनी लस आनी सैमीक संसर्गा वरवीं संकरीत रोगप्रतिकार शक्त तयार केल्या अशें शास्त्रज्ञांचें म्हणणें. देखून सध्याच्या कोविड-19 दुयेंतीक लागून हॉस्पिटलांत ॲडमीट करपाची गरज उणी आसा. पूण लोकांनी गर्देच्या जाग्यार मास्क घालपाचो सल्लो सरकारान दिला आनी कोणी लस घेतली ना जाल्यार डोस घेवपाचो सल्लो दिला. मजगतीं फाटल्या सप्तका सावन गोंयांत दर दिसा 100 परस चड दुयेंती मेळपाक लागल्यात. काल राज्यांत 120 दुयेंती सांपडले. पूण काल 7 जाणांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्ल्यान हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ल्याचो आंकडो भिरांकूळ जाला. मजगतीं अधिकारी परिस्थितीचेर नदर दवरतात म्हणून सरकारान अजून नवे SOP वा सल्ले जाहीर करूंक नात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. कर्नाटकात चक्रीवादळ तयार जाता. गोंयांत पावस पडपाक ते निमित थारू येता. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. 7 एप्रिला सावन फुडल्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जाहीर केला. पावस जोगलांच्या सांगातान हजेरी लायतलो. हवामान विभागान लोकांक जतनायेचो सल्लो दिला. शुक्रारा तापमान वाडटले असो अदमास आसा. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरूं येता. दाट कुपा आनी आर्द्रतायेत जाल्ले वाडीक लागून सांज वेळार पावस शिरसुरू येता. दर्या कांय प्रमाणात घुसळटलो. तरीकय वायट हवामानाची कितें शिटकावणी ना. 9 तारखे मेरेन पावसाची शक्यताय. शुक्रारा कांय वाठारात सकाळी दमट. शुक्राचे चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांत चडावत तापमानात 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. बोटधन्याक कितें खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.